सालिगांवान वो गणेश चतुर्थी बाजार ही एक कल्पना जो एक विचार आसलो तो आयज तुमच्या फुडल्यान खरें साक्षात आयज घडटना आमकां दिसता आनी हेजें पूर्ण श्रेय म्हाका दिसता सालिगांव पंचायतीची एंटायर टीम सगळे मेंबर्स सालिगांवचे ज्यांच्यांनी वांगडा रावन चिंतले की सालिगांवान इतले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा आणि इतले विविध कार्यक्रम ते करतात, पदार्थ करतात, जावं मॅन्युफॅक्चरींग जावं आनी कितें हितून ते इनवॉल्व आसा, आर्टिजन्स तेंचे कडेन कला आसा आनी ती कला करता आनी ते खंय तरी डिस्प्ले जावपाक जाय आनी तेंचे खंय तरी ताका प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय हो उद्देश धरून आनी तांकां एट द सेम टायम तितून कितें इनकम येवनी आनी तांकां रेकग्नेशन मेळोनी गोंयभर तुमच्या थ्रू मिडियाच्या थ्रू पावोनी की सालिगांवान अशे ग्रुप्स आसा जे नॉट ओन्ली ड्युरींग सारस प्रोग्राम जावं आनी कसले एक्झिबिशनाकूच फक्त वचना पण थ्रू आउट द इयर कितें ना कितें तरी करीत तेंचे प्रयत्न चालू आसता की कितें ना कितें करचें म्हणून ताका हेल्प करपाक लागून जेन्ना ते म्हाका अप्रोच जाले की हांकां थोडोसो हांगचो स्टॉलाक आनी कित्याक लागून हेल्प करपाक जाय फायनान्शियली तेन्ना आय एग्रीड आणि हांव एक निमित्त मात्र पण एंटायर क्रेडिट गोज टू द सालिगांव पंचायत. डिसायड केले की आमचे हे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा ते खूब कितें कितें शिकलेले आहा तांकां स्वयं रोजगार असो गावचो म्हणून आमी हो एक प्रोग्राम केल्लो आहा आनी हो फर्स्ट टायम आमी चतुर्थी बाजार म्हणून केल्लो आसा. तितून आमी सगळे जाणां सगळे पंच मेंबर आमचे MLA कडेन गेले त्यांचे सहकार्य घेवपा खातीर आनी तेणे आमकां सांगलें की आपूण मदत करता म्हणून. तर अशेंच तेंचें सहकार्य आमकां मेळचें आनी आमी अशेंच तेंच्या वांगडा आसतले सदांच. कोण बॅगां करपी आसात, बरे बरे लाडू नेवऱ्यो करपी आसात आनी फक्त शेजाऱ्यांकूच घालतात आनी आमकां घालतात. आतां हे फावट तांकां विकपाक चान्स मेळटलो, तेच्या पासून आपल्या फॅमिलीक हेल्प करपाक मेळटलो आनी आमकां हे फावट म्हापश्यां वचपाची गरज पडची ना माटोळेचें सामान हाडपाक. थंयसर गर्देन हेवटेन तेवटेन धक्के खायत आतां आमकां आमच्या गांवांत मेळटले सगळ्यो वस्तू. खूब आदी एक्चुली जावंक जाय आसलें पण बेटर लेट दॅन नेवर आनी गांवांक सगळ्या जाणांक रोजगाराची एक संदी मेळटली, आपले टॅलंट दाखोवपाक मेळटले. हे अशे उपक्रम तयार चालूच उरचे. एक्चुली हे गणेश चतुर्थीचो बाजार जाला तसो दिवाळीचो बाजार जावचो, क्रिसमसाचो बाजार जावचो आनी अशे बाजार हे चालूच आसचे आनी गांवच्या कौशल्याक उत्तेजना मेळची. देव बरें करूं.